मंगळारा मध्यराती प्रधानमंत्र्यान घेतिल्ल्या निर्णयाक लागून देशाबरोबर राज्यातय हळबळ जाल्या। पोरण्यो 500 आनी हजाराच्या नोटींचेर बंदी घाल्ल्यान लोकांनी त्यो नोटी खपोवपाक पेट्रोल पंपाचेर धांव घेतली। हाका लागून बुधवारा राज्यांत वचत थंय पेट्रोल पंपाचेर येरादारीची गर्दी पडिल्ली। बँकोय बंद दवरिल्ल्यान सामान्य जनतेक हाचो त्रास जालो। मात सरकारान देशाच्या बऱ्या भविश्या खातीर हो निर्णय घेतला अशें मत खुबशा जनतेन उक्तायलां। आरडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। घेतला तो एकदम बरोबर आसा, पण कितें आसा जे आमचे आतां ट्रान्झॅक्शन चलता 30 तारीख दिल्या न्ही, तर बाकीच्या लोकांक जे आसा दुधाक सकाळी गेल्ले दुधाक मागीर आतां मार्केटान वता तर कितें हाडपा वतले किंवा सामान हाडपा जाता। आमच्या कामात धंदो न्हू, आमी बंद करचे म्हणल्यार आसो 2 दीस बँक बंद म्हणल्यार आमी कितें पडले बंद। त्यामुळे जे कितें आसा पळय ते पब्लिकांनी थोडे हे करूं जाय न्ही। ज्यांचे ब्लॅक मनी आसा त्यांचे व्हडले तांकां प्रॉब्लेम जातलोच, पण आम्ही सामान्य मनशांनी कितें करपाचें मागीर। अचानक निर्णय घेतला ताका सहमत ना, पण त्याचा जो निर्णय हा तो एकदम तात्काळ घेतला, कारण लोकांक थोडे इनकन्विनियन्स जातले, पण लॉंग टर्म सगळ्यांक बरें जातलें। आनी ब्लॅक मनी आसा स्टॉकान तो भायर काडचो लागतलो आनी गव्हर्मेंटाचेर बरें जातलें। At the same time, it's also a good decision because people hardly visit the bank and they transact money through the ATMs. But for common man, it's very difficult because if you go to a vegetable vendor, for example, and if you give him a 500 rupee note, and if we need change, and if he doesn't have that, then what is the plight of his daily wage? I think so. The 500 and the 1000 rupee notes that are stopped. It is a very good move by the Modi government and by the RBI. That is going to curb black money hoarding, as well as all the money that's coming. The false notes are coming from Pakistan. That's also going to be stopped. The only thing I feel that the Modi government should given the people a little bit more time to absorb this. Now today I have all 500 rupee notes on me. I want to go to the petrol pump. I want to put petrol, but they're not accepting that money. I even went to a restaurant to have my breakfast in the morning. Nobody's accepting the 500 rupee note. What should I do? So that's why we should have been given time to get 100 rupee notes in our pockets. ॲक्च्युली सारकें आसा तेजें, कितें काळें धन आसा तें पळय भायर सरकल्लें तें आयचें। पळय आमचे सगळ्यांचो प्रधानमंत्रीचेर खूब विश्वास आसा आनी जे कितें डिसिजन घेतलां तें बऱ्या खातीर आसतलेंच, हाजेर आनी कसलो दुबाव ना। मोदीजींनी जो हा डिसिजन घेतलेला आहे की 500च्या आणि 1000च्या नोटा बंद करायचा, हा एकदम उत्कृष्ट डिसिजन आहे। हा डिसिजन पहिलेच घ्यायला पाहिजे होता, तो आता घेतला गेलाय। याच्यामुळे करप्शन पूर्णपणे कमी होणार आहे। मोदी सरकारने जो काल नोटा बंद करण्याचा निर्णय घेतला तो मला वाटतं अत्यंत स्तुत्य निर्णय आहे।